डान्स करताना पहिला जोश तुमचो अजून जोश तुमचो तसोच आहा. कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांक तुमकां पार्टिसिपेट जाला. आमी ह्यो कार्यक्रम घडोवन कित्याक हाडटात, ह्यो स्पोर्ट्स डे, वुमन स्पोर्ट्स डे कित्याक हाडटात, हे तुमकां एंटरटेन करपाक, मजा करपा खातीर. आनी आयज खरेंच बरें दिसलें की सगळ्यांनी एक्सायटमेंट दाखयली, हांगासर येयल्यात, एन्जॉय केल्यात. आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा हेच्यावन बरो तुमकां करून दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आहा. ताका लागून तुमकां एकूच रिक्वेस्ट की हो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट म्हणून घ्या. तुम्ही इतलो सिरियस घेता, प्रॅक्टिसे वखदां सुद्दां इंजरी जाता तुमकां. हांगासर येयल्यार मागीर आनी तुमी अपसेट जाता. एन्जॉय करपाक येता आमी हांगासर सेलिब्रेट करपाक येता. तुमचो एक दीस ह्यो एक दीस तुमच्या खातीर आमी केला. म्हणजे ह्यो फूल डे तुमी आख्खो दीस तुमच्या स्वता खातीर जगपा खातीर आनी म्हणजे जगपा खातीर तुमच्या फ्रीली घर कितें ना चिंता म्हणजे हांगासर येवन फक्त एन्जॉय करपाक. आनी म्हाका दिसता तुमी एन्जॉय केले आसतले. केले हो ना? आयकोंक येना. केले हो ना? आणि व्हडल्यान थँक्यू सगळ्यांक. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स केरी टीम, तुम्ही चॅम्पियनशीप जिखल्यात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.